नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकरां तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडयता आनी ह्या फर्स्ट बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मडगांव पुलिशेन सोमारा माझगांवांतल्या मिनी कॅसिनोचेर घातली धाड। जुगार खेळपी 7 जाण आनी 2 ऑपरेटरांक केली अटक। नगर नियोजन मंत्र्याक वापरून भाजपातलो कोण तरी आपल्याचेर काडटा राजकीय सूड। मायकल आनी डिलेला आड केल्ल्या कागाळीचेर मायकलाचो पलटवार। मायनिंग सुरू करून सरकारान केल्यात पोर्तुगेजांत परस चड जुलूम। मायनिंग सुरू करून जाल्ल्या मयेकार बेजार। प्रतापसिंह राणेच्या कायम स्वरुपी मंत्रिपदाक आव्हान दिवपी याचिकेक 4 तारखेक सुनावणी। लाउडस्पीकराचो विशय फक्त लोकां मदीं फूट घालपा खातीर। संजय रावतान केली भाजपाचेर खर टिका। आनी फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून उदका पुरवण करपाची येवजण तयार करपाची गरज। उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान केलें विधान। आतां खबरो विस्तारांत। मडगांव पुलिशेन सोमारा एका मिनी कॅसिनोचेर धाड घालून 7 गुन्यांवकारांक आनी 2 ऑपरेटरांक अटक केल्या। ह्या टोळये कडल्यान 2,29,420 रुपयांचे जुगार करपा खातीर वापरिल्ले 10 कॉम्प्युटर जप्त केले। मडगांव रेल्वे फ्लायओव्हर लागच्या गोवा गेस्ट हाऊसा सकयल आशिल्ल्या एसी दुकानात जुगार चालू आशिल्लो। पुलिशेन सगळ्या 9 जाणांक अटक केल्या। Today conducted a raid on the premises at below Goa Guest House near Flyover Bridge and apprehended 2 persons operating online gaming and 7 bettors and seized cash and other gaming materials, that is computer etc., all worth rupees 2,29,490. All are brought to the police station and arrested. मडगांव पुलिसांनी आज फ्लायओव्हर रेल्वे फ्लायओव्हरा कडेन एक दुकानाक जे गॅमलिंग जातालें इलिगल गॅमलिंग तातूंत भितर रेड मारून जवळ जवळ 9 जाणांक धरिल्ले आसा। तातूंत भितरले 9 जाणांतले 10 जाण जे ऑपरेटर आशिल्ले आनी 7 जाण आशिल्ले बॅटर। त्याच बरोबर मडगांव पुलिसांनी कॅश आनी कंप्युटर हातूंतल्यान जप्त केल्ले आसा। जो ओनर आसा शॉपाचो ताचो शोध चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरव वळखले। विरोधी पक्ष आनी विरोधी पक्ष नेत्यांक सोंपोवपाच्या हेतान म्हजेर फटीच्यो कागाळी केल्यात। हांवें सरकारान आसतना अशें केन्नाच केल्लें ना। आमी खंयच फटिंगपणां केल्लीं ना। जाय जाल्यार आमचे सगळे पेपर तपासून पळोवचे अशें आव्हान विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन केलां। दर 5 वर्सांनी ओडिपीत बदल करपाचो नव्या सरकारा कडल्यान प्रयत्न जालो जाल्यार सामान्य मनशांनी कितें करपाचें असो प्रश्न मायकलान विचारला। विश्वजीत राणेच्या नांवा सकयल भाजपांतले कोणी तरी आपल्याचेर फार पेटोवपाचे यत्न करता अशें मायकल लोबो म्हणटा। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन ट्विटरा वरवीं मायकल लोबो आनी ताची घरकान्न डिलायला लोबो हांच्या आड पर्रा केल्ल्या लँड फिलिंग आनी ट्री कटिंग खातीर पुलीस कागाळ नोंद केल्या। गोंय इबाड करपाचे काँग्रेसीचो हेतूय पुराय जावपाक दिवचे नात अशेंय विश्वजीतान आपल्या ट्विटान म्हटलां। There is a high possibility of not the BJP targeting, but definitely somebody is targeting. That is why the FIR is filed today on me. I don't know whether the police has filed. I told the police, you come and check here. My work is still going on. Once my work is ready, if you find that I have violated section 17B, then you can file FIR. He is a BJP minister. Yeah, He is the government. He is acting on somebody's behalf. I cannot tell you who it is. He is the government. I will have to find out. He's used the TCP officer to file FIR on me. If the TCP officer had to say that Michael has really done violation, they would have filed FIR long back. No? Atat kidak 2020 ची case. So I strongly believe that you should not go on somebody personally. मळ्यांत चालिल्ल्या मायनिंग येरादारीक लागून बऱ्योच उदकाच्यो पायपलायनी फुटिल्ल्यान लिटराचे लिटर उदक व्हांवून फुकट वचत आसा। फाटल्या बेरेस्तारा गांवकरवाडा हांगासर फुटिल्ल्यो पायपलायनी आयज मेरेन सारक्यो केल्ल्यो ना अशी कागाळ थळाव्यांनी केला।
मायनिंग सुरू करून सरकारान लोकांचेर पोर्तुगेजां परस चड अत्याचार करपाक सुरू केल्या अशें थळाव्यांनी म्हटलें. लोकांचे हाल करून ही मायनिंग येरादारी परत कित्याक सुरू केला असो प्रश्न गोंयकारांक पडला. तशेंच ऐन लयराईच्या जात्रे वेळार मायनिंगे खातीर हे प्रश्न उपरासल्या खातीर लोक तिडकल्यात. सामकें म्हणजे एकदम हताश जाल्ले आहा. ते म्हणटा तुमी हे ट्रक जो पर्यंत बंद करिना तो पर्यंत आमी हे दुरुस्ती करूं शकना म्हणटा. आमचे कडेन लेबर ना, तेंचे मनुष्यबळ ना आनी ते त्या वेळार काम करूं शकनात. सरकारी जी वेवस्था आहा ती कांयच हेजे हालचाल करिनात. वयले जे लोक सिनियर लोक जे आहा काय करिना कोणाचे लगे. आनी म्हाका दिसता आमदाराच्या लक्षान हे गोश्टी येयल्या काय ते कळना. तो हितून लक्ष घालिना. रस्त्याची हालत जर पळयशात जाल्यार तेज्यान फुडें पिकट जाल्ली आहा. हालींच दोशी वाटेन रस्ते कडेन पिड्ड्यार जाल्ले आहा. लोकांचे पाण्याक हात लायता आमी हाल जाता म्हणून आमी मयेच्या लोकांनी गाडी ट्रक हाडयले. तर सरकारी यंत्रणेन आमच्या ह्या लोकांक गोरवांक सारखे उखलून गेले आनी भितर घातले. आनी लोकांचे जशे पाखले तशे म्हणजे पोर्तुगीज जशे अत्याचार करीत तशे हे सरकार अत्याचार मयेच्या लोकांचेर करता. प्रतापसिंह राणेच्या कायम स्वरुपी मंत्रिपदाक आव्हान दिवपी याचिका आता 4 तारखेक सुनावणेक येतली. याचिकादार आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान प्रतापसिंह राणेच्या कायम स्वरुपी मंत्रिपदाक आव्हान दितना सिनियर राणेक आमदार म्हणून 50 वर्सां पुराय जाल्ल्याची मुख्यमंत्र्यान उलयल्ली गजाल सारकी ना असो दावो उच्च न्यायालया मुखार मांडला. प्रतापसिंह राणेच्या कायम स्वरुपी मंत्रिपदाक सरकाराक वर्सुकी सुमार 1.15 कोटी रुपया इतलो खर्च येतलो. Petition filed by me before the Honorable Bombay High Court at Goa challenging the lifetime cabinet status given to former Chief Minister Pratap Singh Rane was admitted by the Honorable High Court on the 25th of April. Cabinet decision taken on 7th of January this year, and that cabinet decision on 7th of January this year states that Mr. Pratap Singh Rane is being honored on his completion of 50 years as MLA, which is totally untrue. Mr. Pratap Singh Rane would have completed 50 years as MLA only on the 25th of March this year if he had to contest the February 14th elections and if he had got elected. So the government has falsely stated in that cabinet decision that Mr. Pratap Singh Rane has completed 50 years as MLA, which is totally untrue. भारतीय जनता पक्ष आणि तांचे गुप्त साथीदार सामान्य मनशाक सतोवपी विशया कडल्यान लोकांचे लक्ष दुसरे वटेन व्हरपाक सध्या लावडस्पिकराचो मुद्दो काडून लोकां मदीं फूट घालपाचें काम करता अशी खर टिका संजय रावत हांणी भाजप पक्षाचेर केल्या. दुसऱ्या वटेन नाना पाटोलेनूय भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले. भाजप सरकाराचे लावडस्पिकराचे रणनितीक लागून महाराष्ट्रात धर्मांध वेवस्था जावन धर्म करून आपापसात लोकां मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करता ते बेगोबेग बंद करपाक जाय अशी तांची मागणी आसा. हे आता इतक्या वर्षांनी फुलबाजी उडवायला झालं काय? तो विषय संपलेला आहे. तरी का काढते? राम मंदिर उभं राहते. वातावरण बदललेलं आहे. प्रश्न बदललेले आहे. अशा वेळेला मूळ प्रश्नावरचं लक्ष दूर करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष व त्यांचे नवीन साथीदार छुपे गुप्त हे सगळे या विषयाकडे लोकांना आकर्षित करतायत, पण लोक त्यात पडणार नाही. केंद्र की सरकार का फेलियर छुपाने के लिए बीजेपी ने कुछ रणनीति बनाई, उसी का असर महाराष्ट्र में देखने मिलता है. और महाराष्ट्र में एक धर्मांध व्यवस्था पैदा कर महाराष्ट्र का धर्म पे वाद पैदा कर आपस में लड़ाने की जो कोशिश शुरू हो गई है वो तुरंत रोक देना चाहिए. और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सभी मस्जिदों पे उस तरह पे उनके माइक की आवाज़ कम की गई है और राज्य सरकार ने उसका माहिती भी जाहिर की है. और मुझे लगता है कि ये सब विवाद में अब महाराष्ट्र को बाहर आना चाहिए. उत्तर प्रदेशातल्या वेगवेगळ्या धार्मिक थळांतले 53,942 लावडस्पीकर उत्तर प्रदेशाच्या पुलिशेन काढून उडयल्यात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण योगी आदित्यनाथाच्या सरकारान लावडस्पीकर काढून उडोवपाची धडक मोहीम फाटल्या कांय दिसांसावन सुरू केल्या. जाल्यार आयतारा सांजे जाल्ले भौशीक बसकेत मनसेच्या राज ठाकरेन महाराष्ट्र सरकारा कडेन सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय पाळचो आनी कारवाय करची अशी मागणी केल्या.
गोंयांत उदकाचो उणाव ना, मात हे उदक सांठोवन दवरपा खातीर आतांच सोय करून दवरची पडटली अशें सुभाष शिरोडकर हाणें सांगलां. फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून ही येवजण करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. म्हादय न्हंयेंत अशे कांय जागे मतींत दवरून आमी त्या जाग्यांचेर अभ्यास करून थंय धरण बांदप काय ना हाचेर निर्णय घेतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. See, raw water issue ना. Raw water storage आमी वाडोवपाक जाय. Keeping in mind की next 25 years, 10 years, 20 years, there should not be any shortfall of water for public consumption as well as for irrigation. And in this context, we have to see that मुखाल्ल्या 5 वर्सां 10 वर्सां खातीर जे उदकाची गरज आसतली ते रिजर्वॉयर्स किंवा स्टोरेजर्स आमी वाडोवपाक जाय. सो इन दॅट कॉन्टेक्स्ट जेन्ना हांवें डिस्कस केलें तेन्ना म्हादई बेजीन जे आसा त्या बेजिना भितर खुबशे पॉयंट्स आसात. खुबशे पॉयंट्स आसात ज्या जाग्यार स्मॉल मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आमच्यांनी करपाक जातात आनी करूंक जाय ते. सो हांवें हें केलां ते भशेन स्टडी केला ते भशेन लक्षांत येयला ते भशेन देर आर 2 points. वन इज काजूमळ आनी अदर वन इज तातोडी. आयडेंटिफाय केल्या. आयडेंटिफाय केल्ले आसा. सो ज्या जाग्यार आमी डिटेल सर्वे करची पडटली आतां रिक्वायर्ड NOCs घेवची पडटली फ्रॉम कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आनी मागीर थिंगा तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करचो पडटलो. देशांत एप्रील म्हयन्यांत वस्तू आनी सेवा कर एकठांय करपा विशीं आतां मेरेनचो विक्रम जाला. एप्रील 2022 वट्ट 1.68 लाख कोटी रुपया GST एकठांय केला. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान आयतारा हे विशीं निवेदन दिलां. अर्थवेवस्थेक बरे दीस आयिल्ल्याची प्रतिक्रिया अर्थतज्ञांनी दिल्या. वट्ट मासीक GST संकलनात पयलेच फावटी 1.5 लाख कोटी रुपयांचो आंकडो हुंपला. 1 लाख कोटी रुपया संकलनाची ही सेगीत 10वी फावट आसा. एप्रिलांत 25,000 कोटी रुपयांनी GST संकलन वाडले. मार्च 2022 वर्सा 1.42 लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी कर संकलन जाला. उपरांत एप्रिलांत हो विक्रम मोडून नवो विक्रम प्रस्तावीत जाला. एप्रिलांत 25,000 कोटी रुपयांनी GST संकलन वाडले. आर्थीक वर्स 2022 14.83 लाख कोटी रुपया GST संकलन जाला. आर्थीक वर्स 2021 हे GST संकलन 11.37 लाख कोटी रुपया इतले आशिल्ले. म्हटल्यार 2022 GST संकलनात 30% वाड जाल्या. कालापूरचे 75,894 चौखण मिटराचे बोंडवेल तळे पाणथळ वाठार म्हणून जाहीर जावपाच्या वाटेर आसा. तळ्याच्या भोंवतणी शक्य आशिल्ल्यो कार्यावळी तशेंच हेर प्रतिबंधा विशयीचे आदिसुचोवण्यो मसुदो जाहीर जाला. हरकती वा सुचोवण्यो सादर करपाक 2 म्हयन्यांचो प्राज आसतलो. बोंडवेल तळ्याचे कुशीक अतिक्रमण जाल्ल्यान प्रकरण न्यायालयांत पाविल्ले हे तळे वाटोवपा खातीर आंदोलन जाल्ले. पाणथळ वाठार थारोवपा खातीरची प्रक्रिया सध्या सुरू जाल्या. पर्यावरण खात्याच्या गोंय राज्य पाणथळ प्राधिकरण बसकेत आराखडो तयार करून सरकाराक सादर केलो. ह्या आराखड्या प्रमाण सरकारान मसुदो तयार करून सुचोवण्यो मागयल्यात. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतलीं देवळां मांगर लयराई देवीच्या धोंड भक्तगणांनी गाजपाक लागल्या. लयऱ्या देवीची जात्रा येवच्या पयलीं धोंड घरांतल्यान भायर एका वेगळ्या सुवातीत रावतात. ह्या वेळार नितळसाण तशेंच पावित्र्याक आनी सवळेपणाक महत्व दिवन ते देवीची भक्ती करतात. गोंयांत दादल्या वांगडा बायलांय धोंड रावतात. लयऱ्या देवीची जात्रा गोंयांतली फामाद जात्रा. ही जात्रा मेच्या 5 तारखेक जातली. मोपा विमानतळ चालीक लागल्या उपरांत गोंयांत पर्यटक येवपाचो आंकडो वाडटलो असो विश्वास पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केला. हिंटरलँड एडव्हेंचर मेडिकल पर्यटन तज्ञांचो सल्लो घेवन सुरू करतले अशी म्हायती तंत्रज्ञान दिला. इतले मजगती गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ दवरपाच्या विशया कडेन गांभीर्यान लक्ष दितले तशेंच क्वॉलिटी टुरिस्ट गोंयांत येवचे म्हणून सरकार वेगवेगळी म्हत्वाची पावलां उबरतले अशी म्हायती रोहनान दिल्या. आणि आता मोपा जातकर द नेक्स्ट सेक्टर ऑफ टुरिझम विल स्टार्ट ओपनिंग इन अ डिफरंट मॅनर. मोपा जातकर द फुटफॉल्स एवरीथिंग विल स्टार्ट मुव्हिंग. द टायप ऑफ इव्हेंट्स लायक CMन म्हणला G20 सारकेले इव्हेंट आपण गोंयांत हाडटा विच इज अ व्हेरी वेलकम स्टेप फॉर गोवा बिकॉज दे अगेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज वी विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. And in this whole ambit, the type of people coming in will get a bird's eye on seeing how Goa is actually moving towards. So, आमचेरूय तितली challenge आसतली to provide the services in a quality manner to what it is.
एक महिना सुद्धा जावना अजून घेवन. सो हिंडरलँड टुरिजम इज वन ऑफ द वर्टिकल्स वीच वी आर प्रोपोजींग. देर आर वेरियस वन्स. एडवेंचरान आसा, हिंडरलँड आसा, मेडिकल आसा. हे लोक उलयत आयिल्ले आसा. वी नीड टू नो हे जेन्ना करता कसले ट्युरिस्ट गेट एट्रॅक्टेड फॉर वॉट. क्वॉलिटी ट्युरिस्टांक हाडपाक आमकां कितें जाय त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाची गरज आसा. गेट अ प्रॉपर प्लॅन टू प्रोसीड. बेटर monsoons are coming, so how do you look at monsoon tourism in Goa, sir? मनसुनान पावस पडटा मरे. No, but Goa is promoting this See, I think Goa already is moving at 24/7 365 days. 365 दीस गोंया मनसुनान सुद्दां आतां टुरिजम फुटफॉल्स आर प्लेंटी. वी नीड टू ओनली पोजिशन आवर सेल्स वेल, वीच वी नीड सम टायम टू डू इट. सगळे टुरिजम जाय, सगळें जाय एक दिसान कांयच जायना. बट वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी आर हॅविंग अ प्रॉपर प्लॅन. सो इन प्रॉस्पेक्टिवली वेन यू स्टार्ट लुकिंग एट. केंद्र सरकार भारताच्या दर एका राज्याचे पर्यटन वाडोवपा खातीर आर्थीक नदरेंतल्यान पुराय तरेन मदत करपाक तयार आसा अशें केंद्र राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. ह्या खात्यान पर्यटन थळांची उदरगत जावपा खातीर स्वदेश दर्शन येवजण, प्रसाद येवजण ह्या सारकिल्ल्यो साबार येवजण्यो तयार केल्यात. आनी ह्या सारक्या येवजण्यांची कोलवा आनी कळंगूट दर्यादेगांचें सोबितीकरण आनी उदरगत करपा खातीर अंमलबजावणी केल्या. प्रसाद येवजणे वरवीं पोरण्या गोंयच्या बेसिलिका ऑफ बॉम जेजस चर्चीचे उदरगतीचें काम चालू आसा. गोंयांतल्या पर्यटनाच्या उदरगती खातीर केंद्रांतल्यान जाय ते लाव घेवन दिवपाचो पुराय तरेन यत्न करतलो अशें श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. टोटल ती बीच जो आसा, कोला बीच आसतलो आनी एक बीच कलंगूट बीच आसतलो, अशें टोटल स्कीम घेवन ताका सगळो जो खर्च आहा तो ह्या स्वदेश दर्शन स्किमीच्या माध्यमातून आमी दितले. त्याच बरोबर प्रसाद स्किमीच्या अंडर ओल्ड गोवा बॉम जेजीस जी सायट आसा चर्चीची, तिचो डेव्हलपमेंट ऑलरेडी प्रपोजल पास जाल्लो आसा. काल पयर आमी आमचो टुरिजम मिनिस्टर रोहन खोटे दिल्लीक आयिल्लो. आमी ते आमचे कडेन आयले. आमी जो कॅबिनेट मिनिस्टर बाब किशन रेड्डी हांचे बरोबर बसून ज्यो स्किमी तेणी हाडिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आमी तांकां दिवपाक लायल्यात. आनी गोंयांक जास्तीत जास्त जें कितें जाय तें दिवपाचें आश्वासन आमी तांचे कडल्यान घेतलां, आमी तांकां दिल्लें आसा. ओपा रस्त्यार खांडेपार जाल्ल्या अपघातात पुलीस कॉन्स्टेबलाक एक चारचाकी गाडयेन उडयलो. गाडी चलोवपी उपरांत आबूज जावन ताणें गाडी धार बांदोड्या झाडाचेर मारली. गाडी पुराय लासून गोबोर जाली. सागर पटेकर ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक बरोच मार लागला आनी ताची परिस्थिती गंभीर आसा. गाडी चलोवपी दिल्लीचो अक्षित अगरवाल उज्यांतल्यान वाटावलो. ताका आयडी हॉस्पिटलांत दवरला. 11:30 हो अपघात जावचे पयलीं उसगांव गाडी चलोवपी अक्षित अगरवालान 2 गाडयांक धपको दिल्लो. ताच्या गाडयेचो नंबर पुलिसांक कळीत केल्लो. आबूज जाल्ल्यान आनी भियेल्ल्यान ताणें थंयच्यान गाडी धांवणयली आनी फुडें पुलीस राविल्ले पळोवन ताणें भियोन आडयताल्या पुलिशेकूच उडयलो. आरोप्याची गाडी पुराय लासून काबार जाल्या. ह्या घडणुकेक लागून 2 जाणांक अटक केल्या. त्या गाडये फाटल्यान लागिल्ल्या एका गाडयेंतल्यान व्हिडिओ काडिल्लो व्हायरल व्हिडिओ जाला. रुमडामा दवर्ली हांगा जिल्लो पंचायत फंडांतल्यान मिनी मार्केट बांदला. ह्या मिनी मार्केटात 32 लोकांक विक्रेते खातीर बसपाक मेळटली इतली सुवात आसा अशें आमदार उल्हास तुयेंकारान सांगलां. रस्त्या कुशीक विक्रेते खातीर बशिल्ल्यान ट्राफीक जाम जाता, तांकां लागून ह्या मार्केटाची गरज आसता. प्रत्येक पंचायतीन मिनी मार्केट बांदपाची गरज आसा. जश्यो गरजो वाडटात तशेंच मार्केट कॉम्प्लेक्स वाडपाची गरज आसा अशें आमदार उल्हास तुयेंकारान मार्केट उक्तावणा वेल्यान सांगलां. दवर्ली पंचायतीचे हे मिनी मार्केट कॉम्प्लेक्साचे आज उद्घाटन जाल्ले कडेन हे आमचे जिल्हा पंचायतीच्या फंड्सांसून हे बांदले कडेन आसा. जेन्ना हांव जिल्हा पंचायतीचो असलो मेंबर आसलो त्या टायमार हांवें ते एक प्रपोज केल्लें. हे मिनी बांदपा खातीर कारण म्हणजे आमकां जिल्हा पंचायतीक 15 लाखां सकयल काम करचें पडटा. त्या खातीर एक मिनी करचें पडलें. एक्चुअली हांगा बरें मोठें मार्केट जावपाक जाय आसलेलें. तरी आसतना एक बरी गजाल की हांगासले कांय ना म्हणल्यार आतां 32 तरी लोक 32 लोक हांगासर बसून आपलो धंदो करपाक शकता. आमी खूब कडेन पळयता की रस्त्या सायडीचे लोक बसता भाजी घेवन नुस्तें घेवन, तेन्ना ट्राफीक जाम जाता. लोक रस्त्याचेर रावन घेवन ते म्हाल घेता. आनी म्हाका अशें दिसलें की प्रत्येक पंचायतीन अशें मार्केट कॉम्प्लेक्स आसपाक जाय. आयज रुमडांबळ ढवली पंचायतीन जालां. हेजे पेक्षा आनी मोठें जावपाक जाय. त्या खातीर प्रयत्न जावपाक जाय. म्हणजे जे कितें रस्त्याचेर बसता ते सगळे एके कडेन बसून लोकांकूय एके कडेन सामान सगळें मेळटा अशें जावपाक जाय. आयज आमी हे म्हाजे हिसपान एक 5-6 म्हयन्यांनी हे काम केल्लें आसा न्ही. 5-6 म्हयन्यांनी हे मार्केट कॉम्प्लेक्साचो सगळें टेंडर जावन 5-6 म्हयन्या भितर काम आमचें जालें आनी आयज आमी इनॉग्रेशन केलें.
तशेंच ह्या मार्केटान आमी 32 बारीक बारीक 1.5 मिटराची शॉपां केल्या. सो लोकांनी आमच्या ज्या गांवांत ट्राफीक प्रॉब्लम जाता, रस्त्यार जे वेंडर्स जे बसता, आमी लास्ट टायम जो ड्रायव्ह केलो एनकरेजमेंट ड्रायव्ह, तांकां आमी खंय ना खंय एक रिलोकेट करपाक ट्राय करतले. म्हटल्यार जे आमचे हांगा स्थानीक आसा तांकां. गांवगिऱ्या वाठारांतले शेतकार दर वर्सा पोरसूं लावन मिरसांग, कांदो, वाल तशेंच हळसाणे अशा पिकांची लागवड करून वर्साचो पुरुमेंत करतात. तशेंच नेमान ताजी भाजी व्हरून बाजारांत विकतात. पूण अंदू आडवेळ्या पावसान आनी विचित्र हवामानाक लागून 30% लेगीत उत्पन्न येवंक ना. हाका लागून दिवचल मालांतले उण्यांत उणे 3000 ल्हान शेतकार लुकसाणीत सांपडल्यात. बाजारांत ह्या पिकांक मागणी आशिल्ल्यान फायदोय चड जाता, पूण अंदू हे शेतकार लुकसाणीत आसात. मिरसांग्यो, कांदो, हळसाणे आनी हेर पिकांक कीड लागली. हवामान बदल, आडवेळो पावस ह्या कारणाक लागून पोरसां धोक्यांत आयली अशें लोकांचें म्हणणें आसा. अंदूचे पोरसूं फुकट गेले. मिरसांगेचें पीक व्हड प्रमाणांत लायिल्लें, पूण पावसान ताची वाट लायली. हेर पिकांचेंय लुकसाण जालें. शेकड्यांनी शेतकारांचे कश्ट उदकान गेले. गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक आपले जमनींत वा हेरां कडल्यान काराचेर जमीन घेवन थंय पोरसूं लायतात. कृशी खात्यान नियाळ घेवन सरकारी पावंड्या वयल्यान मजत करची अशी शेतकारांची मागणी आसा. कुडचडे मतदारसंघाची उदरगत करपाक हांव सदांच आसतलों. विरोधक लोक विकास कामाच्या विशया वयल्यान दिशाभूल करतात. अशा लोकांकडल्यान सावध रावप गरजेचें अशें मंत्री निलेश काब्राल हाणें सांगलां. 12.50 लाख खर्च करून जिल्लो पंचायत क्षेत्रांत शेल्डे, तिळामळ हांगा तळ्याच्या सोंपतीकरणाचें उक्तावण मंत्री निलेश काब्राल हांचे हस्तुकीं जालें. गोंयभर आमचे शेल्डेचे तळे नुस्त्या खातीर फेमस, बाकीचे हे जे सरावंडींग आसा त्या खातीर सगळ्यात फेमस. आमदाराच्यान म्हाजी एक आयडियेन हे ब्युटिफिकेशन करचें, एक पाथवे अशें करचो, फुटपाथ अशी करची, ज्या जाग्यार बसपाक सगळ्यांक मेळचें आनीक गणपती विसर्जनाचे ती निवळ जावचें अशी हें आसलें. आनी तें आयज आमदाराच्या सहकार्यान म्हणटा आनीक तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आयज सिनियर सिटीजन जितले बसता हें काम करता आसतना म्हाका दिसता आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब जॉन्सन डेव्हलपर्स तेंचे वर्गीस बाब आनीक आमचो फ्रांसीस बाब सोल्डेचो हांकां सुद्दां खबर आसा जे सिनियर सिटीजन मदीं आनी गांवचे जे सगळे लोक आसले आमचे जे आमकां कशें करपाचें आनी कितें उरलां जाल्यार आमकां वारंवार फोन मारताले आनी हें अशें करपा जाय. की कुडचड्या मतदारसंघा खातीर हांव निवडून येयला, लोकां खातीर हांव निवडून येयला आनी तेजे खातीर कसो आनी डेडिकेट करपाक टायम जो मंगळारा जो आसा हो हांव विचार करतलो आनी लोकां खातीर डेडिकेशन काम करपाचें जे आमी हातीन घेतलां हें लोकां खातीर करता. भारतात जावपी G20 समिटची एक कार्यावळ गोंयांत जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हालींच आपणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतल्या. त्या वेळार ह्या समिटांतली एक कार्यावळ गोंयांत जावची अशी मागणी आपणे तांच्या कडेन केल्ली. प्रधानमंत्र्यान ही मागणी मान्य केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयच्या पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान ही बातमी खूब म्हत्वाची अशें तांणी म्हटलां. हर घर नल से जल उपरांत आतां हर घर फायबर सेवा सरकार चालीक लायतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. Especially the monsoon tourism येता त्या सिजनांतल्यान आमचो टुरिजम मिनिस्टर will take the initiatives and this type of new initiatives will be introduced in the state of Goa that will help for the tourism industries. आमी वेगवेगळी कन्वेन्शन्स, वेगवेगळी प्रोग्राम्स जे हांगासर इव्हेंट्स जेका आमी हांगा ऑर्गनायज करपाक सोदता. म्हाका दिसता हॉटेल इंडस्ट्रीज जर ऑन बोर्ड आयली गव्हर्मेंटाच्या बरोबर जाल्यार आजुनूय बीग इव्हेंट जे आसा हे आमी गोंयांत आमी ऑर्गनायज करपाक शकतले. हांव 2 दिसां पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक जेन्ना मेळ्ळो G20 समीट जी देशांत जावपाची आसा तेजो वन ऑफ द इव्हेंट हो गोंयांत जावचो हाज्या खातीरय बी हांवें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांक रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी G20 समिटांतलो एक इव्हेंट डेफिनेटली गोंयांत जातलो. हाजेर सांगता आसतना हांव एकूच सांगतलो म्हणजे आवर मिनिस्टर हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स. इट इज आमी हर घर नल से जल म्हणटाले पळय न्ही, वी हॅव सक्सीड फॉर हर घर नल से जल 100%. सरकार कितल्योश्योच सवलती दिता पूण आमी वेळ काडून सवलतींचो लाभ घेनात अशी खंत सुभाषान उक्तायल्या. युवा पिळगेन शेती कडेन वळपाक जाय अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. मळकर्ण हांगा मल्लिकार्जुन पाणलोट संघात अन्न आनी फळां प्रकल्पाचें उक्तावण सांगेचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार आदले आमदार प्रकाश वेळीप, सरपंच राजश्री गांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
ही आशिल्ली गोमंतकाची फर्स्ट बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.